तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवासो जेजू तूं म्हजो जीव अमृत जिविताचो आरोप तूं आत्म्याचो तूं सोडवणेचो जेजू तूं म्हजो जीव अमृत जिविताचो आरोप तूं आत्म्याचो तूं सोडवणेचो हाती रोसले तूं चलोयता तूच म्हजो राजा उर्बाकाक उपोट वाटाय देवीक जिवितान भरताय हाती रोसले तूं चलोयता तूच म्हजो राजा उपोट वाटाय देवीक जिवितान भरताय जेजू तूं म्हजो जीव अमृत जिविताचो आरोप तूं आत्म्याचो तूं सोडवणेचो जेजू तूं म्हजो जीव अमृत जिविताचो आरोप तूं आत्म्याचो तूं सोडवणेचो जेजू तूं म्हजो जीव जेजू तूं जिविताचो अमृत जेजू तूंच आमच्या आत्म्याचो तारोक जेजू आमचे सोडवणेचो कुंवर तूंच हे सकाळी आमचें आख्खें जिवीत हीच तुजी सोडवण जोडून आमच्या आत्म्याचें तारण जावं आमच्या जिविताक गोड अमृत फावो जावं तुज्या मोगाची भेट घेवंक हे सकाळी तुवें आमकां हाडल्या भोव पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू तुजेर नदर घालून तुका भेट करून तुजे सांगाता हो वेळ सारून तुका अणभवूंक ह्या होद्या वराक आमकां फावो कर खरेपणी जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर भोव पवित्र संस्कारान आजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां सगले खालतीकायेन सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान सगले सोबतेन म्हजी मान खोल बागावन जेजू तुका परनिपाट आनी नमस्कार करता
नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता जेजू हो आयचो दीस फाल्यांचो दीस आनी परवांचो दीस हे 3 दीस खेरीत आमचे फिरगोचेक सगळीं तुमी परतून म्हजेशी येयात हो तुजो ताळो आयकून आमी चिखलेची पवित्र सभा तुजेशी परतून येवंक आमचें जिवीत नवसरूंक एकामेकाक आमी आदार जावंक आमच्या जिविताचेर आमच्या समाजाचेर नदर मारूंक ह्या रितीरान भाग घेतले हांव हे 3 दीस तुज्या हातान आमी समर्पिता तुज्या हातान हे आमचे 3 दीस घे तूं आमचो सदांच मोग करताय जेजू सदांच तूं आमकां तुजे वेगेन घट धरताय पूण हे 3 दीस खेरीत भाशेन लागशिल्ल्यान तूं आमच्या सांगाता रावतलोय तूं आमकां तुज्या सांगाता दवरतलोय आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक वाडलेल्यांक लग्न जाल्ल्यांक कुटुंबांक वाड्यांक समुदायांक खेरीत भाशेन तुज्या मोगाची ऊब आनी मोगाची वेंग तूं दितलोय हे सकाळीं आयज तुज्या हातान आमी घालता दुनिया आमचें जण एकल्याचें जिवीत हे सकाळी तुज्या हातान आमी ओंपता दुनिया आमचो श्वास हे सकाळी तुज्या हातान आमी घालता दुनिया आमचो आत्मो आमची कूड जेजू तुकाच भेटयता आयज म्हजी चिंतना म्हजे आवंडे तुका समर्पिता म्हजीं उतरां आनी म्हज्यो करण्यो जेजू तुज्या हातान म्हजें सूख म्हजें दूख म्हजें कोश्ट म्हजो वावर म्हज्यो मांडण्यो म्हजे निर्णय तुकाच सर्व समर्पिता जेजू आयच्या दिसाक तुज्या हातान आमी घालता सगळीं आत्मीक देणी तूं आमकां जी फावो करताय जेजू तुज्या हातान आमी घालता आमचे संबंद मनशां जांचे बराबर आमी जियेता संपर्क साधता जेजू तुका आमी भेटयता तुवेंच दिल्ली सगळीं देणी ह्या सृश्टीची आमच्या वावराची आमचे एकमतीची जेजू तुज्या हातान आमी घालता आमचो घोराबो आमचे कुटुंब आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी तुका भेटयता दुनिया हे सकाळी आमची भलायकी आमची दुयेंसां आमचो इलाज
सर्व तुकाच समर्पित हांव जेजू. जेजू तुज्या हातान घालता म्हजें जिवीत. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजी कूड. ही म्हजी सकाळची भेट दुनिया तूं मानून घे. जेजू तुका उबारता आयच्या दिसाचे सगळे आमचे प्रश्न, सगल्यो आमच्यो आडकोडी, जेजू तुजे मुखार उबारता हांव. सगळीं मनशां जी आमच्या जिवितान आमच्या समाजान प्रश्न उबे करतात, नितीची हातयारां जातात, जेजू तुज्या हातान आमी उबारता हांव. तुजे वेगीन आमी उबारता हांव. सगळे जे निती पासत वावुरतात आमच्या देशान, आमच्या राज्यान, आमच्या गांवान, तुज्या हातान दुनिया आमी दिता हांव. आमची सगळी पोरजां आनी सगळे आमचे विचून काडलेले सगळे आमचे वावराडी, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender
जेजू तुजेर नदर घालूनच म्हाका जिवीत मेळटलें. जेजू तुजे बरोबर आस्कार सुस्कार सोडूनच म्हज्या जिविताक नवेपण मेळटलें. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर दवरुया. आमचो आस्कार सुस्कार आमी भितर घेतना भायर सोडटना आख्खो वारो जो भायर आसा तो देवान आमचे पासत रुचला. टेक अ फूल ब्रेथ. बेस्ते ओद्दे ओद्दे न्हय, पण तुज्या नाकाच्या पुडयांनी जो वारो भितर वेता तो आख्खो समजून घे. फील द एंटायर कंटेंट ऑफ युअर ब्रेथ. तो नाकाच्या पुडयांनी भितर सरता आसतना ते तुज्या कुडीन भितर सोरोपर्यंत अणभवून घे. फील इट. जेजूचेर नदर घेवन दवरून ह्या तुज्या उस्कारान जेजूक भितर घे. तुजे कुडीन तुज्या ओत्म्यान जें कितें बरें ना, चुकीचें आसा, वायटाचें आसा, पातकाचें आसा, ताळणेचें आसा, तें धुवन पुसून काडून उडोव दी जेजूक. तुजो उस्कार भायर सोडटा आसतना हें सगळें जें वांकडें आसा, नेगेटीव आसा, तें भायर उडय. Breathe in Jesus this morning and breathe out all that takes you away from your God. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance whenever I am afraid. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my God. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
in the strength of my God. I will trust in you. जेजू मिसाचे बेटीन खरो जिवो जेजू आयज आजीर जातलो. तुजेशी आमी आयल्या तेन्ना दुनिया ही मिसाचे बेटीन आमची भेट तूं मानून घे. आमच्या जिविताची भेट, आमच्या जिविताचें अर्पण, आमचे सगळे प्रश्न, आमची भिरांत आयज सगळे आमी तुका उबारता. ही बेटीन आमची काळजां दुनिया तुका उबारता. आयज ह्या शुक्रारा दीस आमचें अर्पण तुका करता. तुकाच उबारता आमचें जिवीत. सगळीं आमची देसावां तुजे मुखार उबारता जेजू. तुवें आमकां बक्षिल्ल्यान संदानाचो संस्कार आमकां फावो केला. वच नव्यान पातक करिनाका आनी तूं जिवीत जोडटलोय. हें जिवीत ह्या संस्कारांनी तूं आमकां आजीर करताय. ह्या आयचे बेठेन आमकां जिवीत फावो कर. जिविताचेर जें आड बेता आमच्या जिवितांत तें काडून उडोवंक आमकां आनीक आदार कर. आमकां मानून घे. ह्या वेळार ओगीच रावून सगळीं आमचीं तेसावां आमच्या मनान हाडून मिसाचे बेटेक दुनिया आमी तयार जाता. जेजू काळीज तुझे आयदोन गुरबेचे वारोय तुझी कुर्बा रित्या काळजान मोच्या Moje
काळजासारखे शांतुलो शांतुलो लानवी कायचे खोर काळीस मोजे खोर तुझ्या काळजासारखे शांतुलो शांतुलो लानवी खायचे Gesù tu mochivo omruchi vithazo Arok tu otmiazo Uvor sorbonezo Gesù tu mochivo Omruchi vithazo Arok tu otmiazo Uvor sorbonezo Gesù mocia, Ishta mocia, Kalsa tusha, Sakshi maka, Rigula kitla ogasa, Dolir moche, Godat sodu, Boys gela, Botunievu, Makala galo, Nastista. Soglang tuмканди бородистил,
तुका जेजू करपा आयच्या मिसाच्या बलिदानान मागतल्या सोंपलेल्या विन्सेंट आनी रेमेदियाना मेंडीस तांकां सासणाचो विसो दिवन सुर्गीचें सूख फावो करूं म्हणून मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आमी मागता तेल्मा गोमिस आनी एनेट कुटिनो आपल्या जल्माचो दीस समोर उमता. किरीत भाशेन देवान ह्या आमच्या भयणाचेर आशिर्वाद घालून तांकां बरे तरेन राखूंक आनी बरे तरेन भलायकी दिवन बरे तरेन दवरूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या गोंयचे खातीर मागुया. जायते संकुश्टांनी आमची बाबा भयणां गोंयांत सांपडल्यात, थोडीं पिडेंत आसात, थोडीं प्रश्नाक सांपडल्यात, थोडीं आटे विटे सोंसतात. ह्या सगळ्या बाबा भयणांक देवान राख सांबाळ बरे तरेन तांकां परती भलायकी दी आनी जायते आपल्या जिवितांत कोश्टवतात तांकां देवान आपल्या ह्या हाल उपद्र्यांतले भायर काडूं म्हणून तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. बाबा भयणीनो, मेलोलो मनीस परतून येना अशें आमी जायते फावटी म्हणटा. देवाक पदवी आसा आमचें जिवीत बरे तरेन सुफळ करूंक. देव आमकां ह्या संवसारांत बरें जिवीत दिता. हें जिवीत आमी दर दिसाक देवाक मानता ते भाशेन जिवंक आमकां देव आपयता. अशे दिसाक आमकां कृपा मागुया. दर एक घडी दर एक वेळ आमचो देवाक आर्गां दिवन हें जिवीत आमी सारूंक आनी उदीक आमकां फावो ती देवाची मजुरी मेळटा तेन्ना आमी उदीक ताचे कुरपेन भरून जिवंक आमकां खतखत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोणी मागुया. देवाचे काकलुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच सांगवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सैम जोखमी आनी असोक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी गोठाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातांत घालताय. दिनवाशी आनी संतोश भरीत काळजांत ते आमी घेता आनी तांचो फूड आमचे भक्तिपूर्ण जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. नोश्टी मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलोल्यो मांडण्यो त्यो बऱ्या मनशाक दोड्याक रावुया, कित्याक तो आमकां बेजार कोत्ता. आमचे चालींचेर सदां रागार जाता. आमी सोमूत मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव कोत्ता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बोडाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतनां तो कोसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोंसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल हेरां मनशां सारकी न्हय. दुसरीं मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलोना. खोट्या पयशा सारकी तो आमकां करून उडयता. चिकलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक बागी जातोलीं म्हूण तो सांगता.
आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बोडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलो ताका निवाडटलो. ओकमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोप तें आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली ताची कल्पना पूण सगलीं वांकडी. ताचें नोश्टेपण ताका कुड्डी केल्यान. देवाचे गूट तीं वळखनात. भोक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलो म्हूण तांकां कसलोच बोरवासो ना. नितळ निर्मळ काळजाच्या मनशांक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. सोर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमी वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सोर्वेस्पोर तांचें आयकोता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सोर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रे कोश्ट बारी ओडचितात पूण ते सगल्यांतलो सोर्वेस्पोर ताका निवाडटा. जबाब. जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. सगलीं ताची हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडूंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाच्या ओतम्यांक सोर्वेस्पोर तारोन दिता. ताच्या गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कदींच खास्त लावचो ना. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सोरशीं सोर्वेस्पोर आसाच. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू जुवावा परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू गालिल्यांत भोवूंक लागलो. जुदेयांत भोवची ताका कुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण पोरबेक वेतूच जेसून आपुणूय गेलो, उक्तेपणी न्हय पूण कोणाक कोडो नासतना. जेरुसालेमांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदता तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कोडोन आयलें काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणव, पूण अभिशेक दिसती पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेसून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात वय, आनी हांव खंयचो आयलां तें तुमी जाणत. पूण हांव म्हजे सोंसतोंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला, देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावूंक नासलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जिवितांत भिरांत आमकां जायते फावटी आमचें जिवीत आलोयता दोलोयता. भिरांत येता तेन्ना आमी जायते फावटी देवाचेर सुद्दां दुबावता. भिरांत आमकां एक सैतानाची ताळणी, कित्याक जायते फावटी भिरांत येता तेन्ना आमी आमचें मन घुस्पोता, आमचें मन कोलपोता
आनी जायते फावटी हे भिरांतीक लागून जायत्यो वस्तू आमी ज्यो करिनासल्यो त्यो आमी करूंक पावता आमचीच भाव भयणीनो सगली भलायकी बिगडटा आज जेजू आपल्या मरणा विशीं जाणो आसलो आपणाक बापान पाठयला आनी बापाची खुशी हीच जावन आसली की हांवें म्हज्या जिवितान सोडवण पोरजेक दिवंक जाय आसली आनी हे सोडवणे खातीर आपूण मरून पुनर्जिवन जावंक जाय म्हूण हीच बापाची खुशी आनी येवजण तो मानून घेता पूण जुदेव लोक ताका सोजमूंक पावनात कित्याक जेजू सोत तें उलयता आनी आपलें काळी सदांच बापाचे कुशीक तो थीर दवरता आपल्या जिवितान जें कितें बाप आपल्याक करूंक लायता जें कितें बापाची येवजण आसा जें कितें बापान आपल्याक कार्य दिलां तें सदां काळ करूंक जेजू तयार आसा आयच्या दिसाक जेन्ना आमी ह्या शुभ वर्तनामा वयर नियाळटा तेन्ना आमचो जबाब जाला जाचें काळीज दुखवलां कोंतवलां तांचे सशी सर्वेस्पोर आसाच जायते फावटी आमचें काळीज दुखवता कोंतवता देवाचेर आमी विस्वास दवरूंक भावनो हांकडेता असले वेळार जेजू आमकां बोड दिता कित्याक ताणें आपल्या बापाचेर आपलो विस्वास खोल ठेवलो बाप आपल्याक जिवितान सगलें फावो करतलो आनी युक्त वेळार देव आपली सोडवण दाखोड करतलो आनी आपल्या पुताक मोहिमा दितलो म्हूण जेजू जाणा आसलो हाका लागून जें कितें आपूण करता तें तो बरे तरेन करतालो आनी बापाची मोहिमा दुसऱ्यांक दिवंक दिसपोटी हारपीत जातालो आयच्या शुभ वर्तमानान ते ताका धरूंक सोदताले पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक ना वेळ येतूच भाव भयणीनो आपली मोहिमा पोरचेक दाखोवंक आपली मोहिमा बापाक दिवंक आनी आपलें कार्य पूर्ण करूंक जेजू सदांच तयार रावलो आयच्या दिसाक तुका आनी म्हाका उलोव आमी आमच्या जिवितान हेंच बापाचें कार्य करूंक ह्या संवसारांत जियेता दर दिसाक आमी आटे बिट्याक सांपडटा दर दिसाक प्रश्नाक सांपडटा दर दिसाक आमच्या जिवितान खोंती येतात हुस्के येतात आडकुळी येतात असल्या वेळार बापाक आमी थीर विस्वास आनी विस्वाशी चाकरा कशी रावून जिवंक आमकां तो जेजू दाखोवन दिता आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया आमच्या जिवितान येतले दुबाव पयसावंक आमच्या जिवितान येतली भिरांत आमी त्या जेजूच्या पांया तोड्या धरून आमच्या जिवितान येतले सगळे प्रश्न आमी बापाक भेटूंक आनी दर दिसाचे हे घडीतांनी बापाक आमी मोहिमा दिवंक ताची आमी सगळीं पाटलावदारां म्हूण दुसऱ्यांक साक्षी दिवंक खतखत्यान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43 मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसलें सांगून मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या याके पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पोर मानून घेवं भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा सगले पवित्रतायेची तूं जोर ओ ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटोय आनी नितळ निर्मळ कारजान तुजे शिवूंक आमकां फावो कर
आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पो तुमची सवे आसूं आमची कारजा उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाचे देवा सोर काड्यान सो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचे पातकी सोय आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गोरजिवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे पुरी आमचे सडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगल्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भोगला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवें येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतले हें म्हज्या उगडासा करात बावार्थाचो गुटपोर गोटुया तुझ्या कुसारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे शागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगती चौपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून तांणी सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मूय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सूर पदवेदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक दोर दिसाक आमी भिरांती मुक्त जिवंक आमची भिरांत पयसावंक जेजून आमकां प्रार्थना शिकयला
कोतकोत्यांचीसून शिकयलेले प्रार्थून सुगनी बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुगीच्या तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तायनीत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दुर्मतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा जे खुशी परमा तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूं चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी वस्त जेसू आमचे जिवितान सगल्या आट्या बिट्या मोदें प्रश्नान आमी घुस्पतांव तेन्ना आमकां धीर आनी बोड जाता. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या अवमोळी कुडी रोगताच्या बलिदानान मोरनांतली उतरून आमी जिविताक पावताव आनी जेजू सारकी दिसान दीस उदीक पवित्र जायत वेताव. ताच्या बोडान आमच्या आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोले नवें जिवीत जोतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आज सांजे 7:30 वरांचेर बँड ऑफ प्रिस्ट हो रितीर करतले केलीत भाशेन तुमचे लागीं मागता तुमी हाजीर जावंक आनी आपली नवसोदणी करूंक. फाल्यांचे दिसा मीस जाल्या उपरांत सांजेचे आमी टॉक आसतले आनी उपरांत आयताराचे दिसा 3 दीस सेगीत बाबा बेडिनो आमी आमच्या जिविताची नवसोदणी करुया. सुरवेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे खोल उपकार. गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119 I9.